नमस्कार पोळे प्रुडंट खबरो। गोय सरकाराचो कारभार चल्ला एनजीटी कोर्टांनी सीआरझेड नेम मोडिल्ल्यो जीसीझेडएमए मुखार हजारभर केशी 4 महिन्यात 4 मेंबर सेक्रेटरी कोणूच रावंक तयार ना खासा रिपोर्ट। गोय सरकाराक लागून गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचे राज्य बँक रजिस्ट्रेशन आडकले। बँकेचे लायसन्स काडटा म्हूण आरबीआयची शिटकावणी डायरेक्टरांचोय आंकडो देंवतलो। गोंयांत आपाचे मॅनिफेस्टोचे काम निमणे पावड्यार। गोंयकारांक कसिनो नाका म्हूण आपाच्या सर्वेंत मत। कसिनोच्या जाग्यार करतले नवो रोजगार तयार। आपाची रक्षा मंत्री पर्रीकाराचेर टिका। आणि सरकाराच्या शेक पॉलिसीचे घोडे फुडें धुकलच ना। लायसनां बेगीन दियात थळाव्या शेकवाल्यांची मागणी। वाट पळयता सरकाराच्या नोटिफिकेशनाची सांताक्रूज जाली बसका। गोंय सरकाराचो सीआरझेड कारभार एनजीटी आनी हायकोर्टांनी चलता। सीआरझेड नेम मोडिल्ल्यो 975 केसी सध्या जीसीझेडएमए मुखार आसात। चडश्यो केशी कामां आडावंक पर्सनल एकामेका आड घाल्ल्यो। केशीचो आंकडो पळोवन पुण्यात यो वच करपाचे नसते धकचपाटे नाका म्हूण सिनियर ऑफिसर जीसीझेडएमएचे मेंबर सेक्रेटरीची जबाबदारी घेवंक सोदिनात। 4 महिन्यात 4 मेंबर सेक्रेटरी बदलले खासा रिपोर्ट। जानेर 2012 ते मे 2016 मेरेन दर्यादेग नेम मोडिल्ल्यो सुमार 975 केसी रजिस्टर जाल्यात। कितल्यो केशी खंय पेंडिंग आसा पळयात। जीसीझेडएमए कडेन वट्ट 859 केशी पेंडिंग। एनजीटीत वट्ट 90 केशी पेंडिंग। हायकोर्टात वट्ट 26 केसी पेंडिंग। सगळ्यो मेळून वट्ट 975 केसी पेंडिंग। जीसीझेडएमए कडेन पेंडिंग आशिल्ल्या 975 केसींचो तालुक्या प्रमाण आंकडो पळयात। बार्देशांतल्यो 381 केशी पेंडिंग, तातूंतल्यो 339 केशी एकामेका आड। पेडणेच्यो 137 केशी पेंडिंग, तातूंतल्यो 114 केशी एकामेका आड। तिसवाडींतल्यो 118 केशी पेंडिंग, तातूंतल्यो 104 केशी एकामेका आड। साश्टींतल्यो 108 केसी पेंडिंग, तातूंतल्यो 100 केसी एकामेका आड। काणकोणच्यो 57 केसी पेंडिंग, तातूंतल्यो 56 केशी एकामेका आड। मुरगांवच्यो 34 केशी पेंडिंग, तातूंतल्यो 29 केशी एकामेका आड। फोंडेच्यो 12 केसी पेंडिंग, तातूंतल्यो 10 केसी एकामेका आड। दिवचलच्यो 8 केसी पेंडिंग, तातूंतल्यो 6 केसी एकामेका आड। केपेच्यो 3 केशी पेंडिंग, सगळ्यो एकामेका आड। सांगेची 1 केस पेंडिंग, एकल्यान दुसरे आड केल्ली। जीसीझेडएमए कडेन पेंडिंग केसींचो आंकडो 859, तातूंतल्यो 762 केसी एकामेका आड आसात। फक्त 97 केसी ह्यो थळाव्यो कांय संघटना वा सरकारी यंत्रणांनी केल्ल्यो। पेंडिंग केसींचो आंकडो पळयल्यार 2011चे सीआरझेड नोटिफिकेशना उपरांत पर्सनल केसींचो आंकडो चड आसा। हातूंत प्रोटेक्शन वॉलाचें बांदकाम, घर, रूम, दुकान, रिसॉर्ट आनी लँड फिलिंगाच्यो केशी आसात। संबंदीत ऑथॉरिटीन केशीचो निकाल लायलो त्यो एनजीटीत आनी हायकोर्टात अपिलाक वतात। मागीर नव्यान हियरिंग जाता। असल्या प्रकारांक लागून ऑथॉरिटी केशी डिस्पोज करपाकूय फाटीफुडें जाता। चडशा सरकारी अधिकाऱ्यांक हो प्रकार खबर आशिल्ल्यान कटकट नाका म्हूण कोणूच जीसीझेडएमएचे मेंबर सेक्रेटरी जावंक सोदिनात। श्रीनेत कोठावळेन 3 वर्सां जीसीझेडएमएचो मेंबर सेक्रेटरी म्हूण काम पळयलें। उपरांत ताची एडिशनल होम सेक्रेटरी म्हूण ट्रान्सफर जाली। उपरांत अमरसिंग राणेक जीसीझेडएमएचो मेंबर सेक्रेटरी केलो। मात कांय दिसां भितरूच तो जनरल ॲडमिनिस्ट्रेशन आनी कोऑर्डिनेशन खात्यांत पावलो। उपरांत सरकारान विकास गावणेकाराक जीसीझेडएमएचेर नेमलो। मात तोय आरोग्य बरें ना म्हूण मेंबर सेक्रेटरीच्या पोस्टा वयल्यान कडेक सरलो। सरकारान उपरांत नारायण गाडाक जीसीझेडएमएचो मेंबर सेक्रेटरी म्हूण नेमलो। तोय सद्याक फाटले कांय दीस लिव्हेर गेला। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण खंयचोच सरकारी अधिकारी जीसीझेडएमएचो मेंबर सेक्रेटरी जावंक तयार ना। मेंबर सेक्रेटरी जालो काय हायकोर्ट आनी एनजीटी पुण्यांत केशी फाटल्यान धांवत रावपाचो। एक तर हायकोर्टात नाजाल्यार पुणे एनजीटीत ऑफिस सोडून कोर्टातूच बसपाचो। 2011चे सीआरझेड नोटिफिकेशना उपरांत खंय हे प्रकार चडूच वाडल्यात। ग्रीन ट्रिब्युनलांतल्यो केशी दिशी दिशी वाडत आसात। जो तो उठून कोर्टात वता। निमणे ग्रीन ट्रिब्युनलाचे खंडपीठ गोंयांत हाडपाचो यत्न जालो। मात केशी पळयल्यार सध्या तरी गोंयच्या ऑफिसरांक पुण्यांतल्या एनजीटीत कॅबिनात धाडपाची सोडून दुसरो पर्याय दिसना।
प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचे राज्य बँक म्हणून रजिस्ट्रेशन गोंय सरकाराक लागून हुमकळ्ळां. दामाव दिवा कडच्यान बँक वेगळी करपाक हरकत ना म्हूण सरकारान आरबीआयक एनओसी दिवंक जाय. बँकेक शेअर कॅपिटल सरकार दितलो म्हूण अंडरटेकिंगूय दिवंक जाय. दोनूय गजाली केल्ल्यो ना. बँकेचे लायसन्स काडटा म्हूण आरबीआयन निमणे बँकेक धमकी दिल्या. बँकेच्या डायरेक्टरांचोय आंकडो देंवोवचो पडटलो. आयतारा बँकेची खासा आमसभा जाली. गोवा राज्य सहकारी बँकेचो मल्टी स्टेट दर्जो ह्या पयलींच काडून घेतला. 31 जुलय मेरेन बँकेक राज्य बँक म्हणून नोंदणी करपाक वेळ दिल्लो. त्या खातीर दमण आनी दिवा कडच्यान ही बँक वेगळी करपाक गोंय सरकाराची हरकत ना म्हूण सरकारान आरबीआयक अंडरटेकिंग दिवंक जाय. त्याच बरोबर बँकेक गरज पडटली तेन्ना शेअर कॅपिटल सरकार भरतलो म्हूण अंडरटेकिंगाचें लेटर आरबीआयक वचपाक जाय आशिल्लें. मात राज्य सरकार वग्गी बसून राविल्ल्यान आतां बँकेचें लायसन रद्द करपाची शिटकावणी आरबीआयन निमणे बँकेक दिल्या. 2 कंडिशन फुलफील करपाक जाय आसली. ही दोनूय लेटरां पेंडींग आसात. बँकेची जी फायल आसा ती आरबीआय गव्हर्नराच्या ऑफिसांत आसा आनी ती आमचे कडेन स्टेटस मागत आसात की कितें जाल्लें. आरबीआय इज वेटिंग फॉर ऑल दीस थिंग. हे इश्यू सामके तात्काळीन जाय ना जाल्यार आमकां आरबीआयन थ्रेटनिंग केल्लें आसा की आमचें लायसन कॅन्सल करता. कितें गायडलायन दिल्ली 31 जुलय 2016 पूण आमी एक इश्यू गव्हर्मेंटा कडेन आसा आनी ते गव्हर्मेंटा कडेन स्टेट गव्हर्मेंटा आसात म्हणून ते रावल्यात. आतां एक अर्जंट आमची 3 तारखेक सीएमाची बरोबर मिटींग जाली विथ द ऑथॉरिटीज कन्सर्न ऑथॉरिटीज आनी तातूंत भितर हे इश्यू हायलायट जाले आनी ह्या तिनूय हांकां सीएम एग्री जालो की इमिडिएटली करात म्हणून. ऑथॉरिटीन एंड ऑर्डर दिल्लें आसा इमिडिएटली जावपाक जाय म्हणून. दामाव आनी दिवा कडल्यान ही बँक वेगळी करतना नव्यो गजाली आमसभेक कळच्यो म्हूण ही खासा आमसभा आपयल्ली. मात नेमात बदल करपाक सुचोवणी करपी रजिस्ट्राराचें लेटर ऐन वेळार आयिल्ल्यान आमसभा फुडें धुकलची पडली. रजिस्ट्रारान खंय बोर्डाक डायरेक्टरांचो आंकडो देवंक सांगला. अजेंडा आशिल्लो तो म्हणल्यार एनी अदर आयटम पर्टेनिंग टू द सीडिंग ऑपरेशन्स ऑफ द दमण एंड दीव. 2 तारखेक सांजचें रजिस्ट्रा कडच्यान लेटर आयलें सजेशन्स आयल्यान की अशें अशें तुमी करपाक जाय. त्यो चेंजीस करपाक आमकां एक्चुली कायद्यान बोर्डा वचपाक जाय आनी बोर्डान रिकमेंडेशन करतले तें आमी जनरल बॉडी फुडें हाडपाक जाय. हो प्रोसिजर तेजो तो हो आयटम अशे तरेन डिफर जालो. तें सजेशन म्हणल्यार कितें सजेशन म्हणल्यार ते थोडी एक्टाची भितर आसात आनी तितून भितर एकच हें आसा तें मेजर तें म्हणल्यार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्डाक तेणें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड रिड्यूस केला. बँकेच्यो आदल्यो ओटीएस आनी टेंडरांनी स्कॅम जाला म्हूण ऑपोजिशनान विधानसभेत इश्यू केल्लो. विशय सरकारा मुखार आसा. बँकेचो कारभार ट्रान्सपरंट म्हूण चेअरमॅन सांगता. कडेन अशें वार्ता केल्लें आसा की गोवा स्टेट कोऑपरेटीव बँक आसा ती वीक जाल्ले कडेन आसा. ना, तुमी आमचें बॅलन्स शीट पळयात. त्या बॅलन्स शीटाक पळयलें जाल्यार क्लियर कळटलें ह्या 4 वर्सां भितर आमी सगळो जो बिजनेस आसा तो डबल केल्लो आसा. आमी गव्हर्मेंटाक सुद्दां सांगलां पळय मिटिंगेक सुद्दां सांगलां. इवन आमच्या पिरियडाक सुद्दां तुमकां जर इन्क्वायरी करपाक जाय किंवा विधानसभेत इश्यू येता म्हणून सांगलें आमचे पिरियडाचेर आमची सुद्दां करपाक जाता की आमी प्रत्येक कडेन दूद पिता आसतना जशी उतली सायब खूब मारून काडटात तशी तरेन आमी वेव्हार केल्ले आसा. ही प्रोसिजरल फॉल्ट आसपाक शकता ते आमी बोर्ड हें सगळें प्रोसिजर पळयना थंयय आसपाक शकता पूण करप्शनच्या बाबतींत नात. आमी पूर्ण ट्रान्सपरन्सी दवरलेली आसा प्रत्येक कडेन. इन्कम टॅक्स सध्या ब्लॅक मनीक लागून क्रेडीट सोसायटी आनी कोऑपरेटिव्ह बँकांतले मोठे अकाउंट्स आनी ट्रान्झॅक्शनांचेर नजर दवरून आसा. एपेक्स बँकेक हो प्रकार मानवल्लो ना. चेअरमॅन म्हणटा बँकांक पिडचे परस ऑफिसरांनी दुबावीत अकाउंट होल्डरांकूच धरचे. जे सोसायटीचे जे रेट मारतात तो टीडीएस इश्यू. ते म्हणटा की सोसायटीन पयशे आसात हें आसात तें आसा अशें आनी ताका लागून आमी गेल्या त्या म्हयन्याक सप्टेंबरा म्हयन्याक जेन्ना पळय त्यो रेट चालू आसात तेन्ना एक सेमिनार आमी घेतिल्लो जवळ जवळ कांय ना म्हणल्यार म्हाका 100 सोसायटीचे रिप्रेझेंटेटिव्स आयिल्ले की बाबा ते येवन रेड मारपाक येना तेंच्यांनी. दे कॅन डू द सर्वे आनी त्या प्रमाणे सगळ्याक आमी लिट्रीट केल्ले त्या दिसाक आनी काल परत एक सेमिनार आमचो जालो. अकाउंट्स बी आहात अशे अनअकाउंटेड सोसायटीनी सापडले. अनअकाउंटेड म्हण तशें ना. तुजे पयशे आयले हांवें घेतले ताणें जर तांकां आपल्या रिटर्ना भितर दाखयलें ना इट इज देअर फॉल्ट. पूण हांगा कितें जाता ते सोसायटीक धाडयतात. इन्कम टॅक्स म्हणल्यार प्रत्येक जाण सामको आबूज जाता. त्याच खातीर हे सेमिनार घेवन आमी तांकां लिट्रीट करतात बाबा आयल्यार तुमी आबूज जायनाकात.
प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट निलेश परवार. गिव एक ब्रेक.